मुळगांवा भर लोकवस्तीक लागून चालू आशिल्ले सॉयल टेस्टिंगाचे काम थोड्याव्यांनी लोकांनी बंद उडयले। मायनिंग कंपनी कडल्यान गांवाचे धडेर बेकायदेशीरपणान आनी गुपचूप हे काम चलताले असो थोड्याव्यांचो आरोप आसा। जाल्यार उदकाची पातळी टेस्ट करपाचे काम चलताले अशें कंपनीचे म्हणणे। मायनिंग प्रश्ना वयल्यान मुळगांवच्या लोकांचो फाटल्या सुमार 2 वर्सां सावन संघर्श सुरू आसा। गांवच्यो मागण्यो पुराय जावंक नासतनाच गांवच्या धडेर मशिनरी घालून सॉयल टेस्टिंग करपाचें काम चालू केले। थळाव्या लोकांक हाची म्हायती मेळटकीच आयतारा सांजे लोकांनी सुरू आशिल्लें काम चलता थंय वचून बंद उडयले। मजगतीं थळाव्यांनी काम आडयले उपरांत सोमारा सकाळी कंपनीचो अधिकारी गणूक थळार पावलो। मीन न्हय जाल्यार उदकाची लेवल तपासपाचें काम हातांत घेतलां अशें ताचें म्हणणें आशिल्लें। ग्रामसभा जाल्या उपरांत एक मायनीर विजीट दिवपाक आमी सगळे जाण गांवचे भुरगे ह्या मायनीर येयले आनी वयर जर येवन पळयता जाल्यार आमचे जे लेक आसा लेकाच्या सायडीकूच तेंचो बोरींग मारपाची मशिनरी आनी एक 2-3 जाण कामगार आसले आनी ते काम करताले। आमी तांकां कामगारांक विचारलें, अरे बाबा तुमकां हें परमिशन कोणी दिलां? जर तुम्ही पंचायतीक कन्सर्न केल्यात किंवा शेतकी कमिटीक कन्सर्न केल्यात जर हें कितें तें आमकां कशें कळटलें? तेन्ना आमी बाय फोर्सली ते काल काम बंद उडयलें आनी बंद उडोवपाचें कारण इतलेंच, गेल्या 5 म्हयन्या पयलीं आमी डेप्युटी कलेक्टरा कडेन एक मिटींग घेतलेली आनी डेप्युटी कलेक्टरा कडेन आमचे जे कितें मागणी आहा ते आमी सगळे मागण्यो मांडलेले थंय आनी कंपनी डेप्युटी कलेक्टरा कडेन एग्री जाल्ली। आमदारूय आसलो आमचो। जे आमचे मेन डिमांड आसले जे कितें 2021च्या आराखड्या प्रमाणे बफर झोन जो आसा तो मेंटेन करचो, तो डिमार्केशन करचो। दुसरी नायट शिफ्ट आमकां जी त्रास जाता सगळ्या गांवच्या लोकांक, मुळगांवच्या लोकांक, ही नायट शिफ्ट बेगींतल्या बेगीन बंद करची। पण हे कंपनीक एक अशी मस्ती मारलेली आसा ती कोणाचेच आयकपाक तयार ना, ना आमदाराचे ना डेप्युटी कलेक्टराचे, मामलेदाराच्या, पंचायतीचे किंवा लोकल्सांचे। आयज आमकां अशें दिसता की हे कंपनी जर आयकना जाल्यार आमकां खंयसर तरी वेगळो मार्ग स्विकारचो पडटलो। सभा जाली तेन्ना आमी ह्यो इश्यू काडलेलो की मायनिंगचे जे बफर झोन आसा आनी सेकंड थिंग आमचो नायट शिफ्ट आहा हे बंद करपाक जाय। ओके, आनी त्या खातीर मागीर ग्रामसभा जाल्या उपरांत आमी सगळ्यांनी एक निर्णय घेतलो की आमी वयर बेश्टीच पासय मारया खंय कितें जालां तें। आनी पासय मारता आमकां देगेकूच जो आमचो हांगा दाट देव आसा आनी देवस्थान आनी हांगा फुडें रामनाथेश्वर आसा देवस्थान, तेच्या मदीं हांगा हेंच्यांनी बोरींग केलां। आनी तांकां ते विचारल्यार ते म्हणटा आतां वॉटर लेवल चॅक करपाक वेळी सॅम्पलां काडले हांगा फाटल्यान, ते आमकां बुद्दू करताले खबर ना। आनी तो आतां म्हणटा हांगा आतां येयल्लो तो हांगा पळय, येयल्ल्यार म्हणटा तो हे वॉटर लेवल चॅक करता म्हणून आमी म्हणून माल काडिना म्हणून, पण तेंच्यांनी कसलेंच इंटिमेशन कोणाक दिवंक ना, पंचायतीक दिवंक ना, खंयचे समितीक दिवंक ना, कम्युनिटीक दिवंक ना, शेतकीक दिवंक ना, कोणाकूच दिवंक ना। सो हेच्या खातीर आमी तांकां सांगलां की कामूच तुमी बंद करा जो पर्यंत आमचे प्रॉब्लेम सॉर्ट आउट जायना ते। गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत।